Speaker, Speaker sir, I stand to speak on my resolution. This House recommends the government that the term Goan and person of Goan origin be clearly defined in law to protect the identity and rights of Goan people. In doing so, a proper policy can be formed to benefit Goan people and prevent demographic change in the Goan landscape. Speaker sir, Speaker sir, Maka Speaker sir, Honorable Member ulocha पयली, let me clear. Okay, Speaker sir, according to the official gazette, okay, Government of Goa che, which is in the 10th of February 1995, this definition is clear asa. And that's clear applications, clear asa notifications. ते हांव तुका पयली सांगता. For claiming the Goan origin of the state of the Goa. Maka ulan ni Colon di pwede no? How will sir? Speaker sir, No, how can he this now? Speaker sir, पहिलं तो सुरुवात करता. Normal thing is he has to speak. Let him speak. Let him Everyone wants to speak. You reply at the end. How can you just start only? Speaker sir, म्हाका पयली क्लियर करूनी. बेश्टेच उठून उबे राव नाका म्हणून सांग. म्हाका पयली कितें उलोवपाक जाय ते पयली समजून घेवनी आनी मागीर ताका उलोवनी. माझे कांयच म्हणणे ना. स्पीकर सर, एखादो जेन्ना कायदो ऑलरेडी आसा, खरें म्हणजे तुम्ही एडमिट करच्या पयली 4 फावटी विचार करपाक जाय. आय डोंट नो म्हणजे हाऊ द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर एंड रेस्ट ऑल हॅव एडमिटेड दीस. जो कायदो आसा ऑलरेडी तो कायदो परत हाडून तेजेर हया how definition change. That is your view. That is your view. Because let it is not my view. This is books. Okay, now we are putting our माझो specific resolution असा त्या resolutionचे डिफाइन म्हणून असा. Speaker sir, I want my fit. Please sit down. Let me clear. Speaker sir, हांवें सांगता की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचो गॅझेट हांवें त्या खातीर सांगलो 10 फेब्रुवारी क्लियर कट केल्ले आसा. तेच्यानी एक्सप्लेनेशनूय दिल्लें आसा. For claiming a Goan origin of the state of the Goa, the certificate should be the produced from the register of the birth of the effect from that of the applicant's father, mother of the Goan origin and born in the state of the Goa. Okay, hatulan in poilo vatta fakta in pursuance of the article 334A and the legislative diploma number 2070 dated 15/4/1961, the government of Goa hereby notified the sportsmen of the Goan origin, the sports of the Goa who have represented India and in the international tournament and or have won the medal and have the national level have played the sports of the Goa for the 10 years as one of the category for the purpose of the said article 334A, the such legislature of the diploma 2070 dated 15/4/1961. That's the explanation दिले. Explanation number 2, for claiming that the person and who has played the sports, तो लागना पण पहिल्या पाठांत त्याने article 334 आणि ते क्लियर केला. वो एक झालो स्पीकर सर. दुसरा हांव क्लियर करता स्पीकर सर. ताका मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून. Which gazette 2070? कितें? Gazette number. Gazette number 10th of February 1995. The Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Act 2012, and this act clearly outlines the category of the person to whom the act appeals and deemed to be the Goan origin. The following are include: a person who prior to 20th December 1961 where the government by the Civil Code of 1867 under the erstwhile Portuguese regime and continued to be the governed by under the section 5(1) of the Goa Daman Diu Administration Act 1962. The person born in the Goa and to the parents governed by the Civil Code of the 1867 whether before or 20th December of 1961. The person born outside the Goa to parents governed by the said civil code subject to the declaration obtaining to govern under the act. The person born in Goa to the parent governed by Indian personal law provided the such person opt for the governance under the act and taken up the permanent residence in Goa. The person born in Goa of the foreign citizen subject to the satisfaction of the condition laid down under the Citizenship Act 1955. The person of the unknown parentage or the nationality born in Goa, adopted children of the parent governed by the Civil Code of 1867 or otherwise, it is covered under this act. The Legislative Diploma 2070 Article 33(4)A, amendment the person with the facilities of the government lien. Now detail and vasna to the Goa change in Surname Act 1990 तितुरी परत clear केल्ले आसा. The above legal provisions establish that
wherever it is necessary to extend the benefit to protection of the exclusive of the person of the Goan origin, the government of Goa has already enacted the appropriate eligibility criteria that is clear, objective and enforceable. The framework have been served to the dual purpose of the ensuring that entertainment reach to the intent beneficial while also the safeguarding the cultural and demographic identity of Goa. Nevertheless, the government remains committed to continuity reviewing the strengthening these provisions in response to emerging needs to challenge to uphold the interest of the Goan people. Speaker sir, हे क्लियर असा त्या खातीर हे रेझोल्युशन जे आसा पळय न्ही हे घेवपाची गरज ना. स्पीकर सर हे रेझोल्युशन स्पीकर सर हे रेझोल्युशन दिस इज क्लियर. अरे स्पीकर सर आणि उलोवपाची जे जिताक लागून हक्क आसा की हे रेझोल्युशन उलोवपाक हे स्पीकर उलयल्लो स्पीकर सर सांगदी आणि हे हक्क आसा स्पीकर म्हणजे कितें आयडेंटिफाय खंयच्या बेजाचेर म्हणटले म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा स्पीकर ना म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा हे पर्सन ऑफ गोवन डिफायन करपाक जायना स्पीकर मुखेलमंत्री हेणें सांगलें सक्सेशन कायदो बाकी स्ट्रॅटेजी पालन करता स्पीकर सर आमकां उलोवपाक तरेन जाल्लें शिवमान उलोवपाक दिवपाची गरज आसा कशें भायर मारपाक शकता स्पीकर हे भायर मारपाक शकता हो कायदो जो आसा वोटिंग मिटिंग एडमिट करप ना. स्पीकर सर समज हो गव्हर्नमेंट अवेअर आसलो नाल्यार हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक करूना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक डिफायन करूना सरकार सांगलें लेट हिम सी वर्सा गोंय केला जेन्ना आमचे रेझोल्युशन येता तुम्ही डिफायन करून घालता रजिस्ट्रेशन एक्टाच्या तुम्ही सांगता दिवपाक कित्याक जावना गोंयकाराचो हक तुम्ही कित्याक दिवपाक जावना हो सीएमाक आमी जेन्ना रेझोल्युशन हाडलें तेन्ना ते उलोवपाक कित्याक जाता स्पीकर सर हे आमकां हक्क आसा स्पीकर सर हक्क आसा रायट आसा इट इज अ डिफाइन It is different, so let him speak what he has to say. रायट आसा उलोवपाचो आमकां स्पीकरान रायट दिवचो अधिकार दिवचो Shri Benji Vegas, resolution number 3. स्पीकर सर फुडले घे स्पीकर सर उलोवपाचो तुमकां समज खबर आसलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन आसलें आमी इतले उलोवंक कित्याक रावले आनी आयज गोंयकारांचेर सपोर्ट करता प्रत्येक गोंयकाराचेर अन्याय आसा Resolution 3, Benji Vegas. तुम्ही अनकॉन्स्टिट्युशनल जेन्नापासून गोवन ओरिजिन डिक्लेअर कर म्हणटा तुम्ही काय काबार स्पीकरान जेन्ना माझे रेझोल्युशन घेतला म्हाका अधिकार होता हे रेझोल्युशन स्पीकरान जेन्ना रेझोल्युशन घेतला स्पीकर भायर रावपाक शकता Speaker sir, already. भायर रावपाक शकता Sir, तू he has not withdrawn. He has Let him speak. तू स्पीकर नु काबरा स्पीकर नु अरे स्पीकर सर हे जे रेझोल्युशन आसा हे रेझोल्युशन घेतलेलं आसा एक्सेप्ट केलें आसा हे कोण भायर पावपाक शकता उकल्लो कायदो स्पीकर सर आमी गोंय आमी पळयता मुखेलमंत्री आतां मिरची लागली म्हाका खबर ना जेन्ना मिरची लागता तेन्ना तशें जाता मिरची लागली हांव उलयता
हांव उलयता हांव उलयता गोंयकार जो आसा तो डिमांड आसा डिफायन पासून गोंयकार कोण नीज गोंयकार अधिकार आसा आनी हांव उबो आसा हो म्हाजो अधिकार आसा तुमी भायर प्रत्येक गोंयकाराचे अन्याय जातलो स्पीकर सर अधिकार कसले रूल बसून घ्यात बसून घ्या स्पीकर सर व्हेरी सिंपल आज प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन मांडला आमकां हेजे डिसिजन टुगेदर ही हॅज नॉट विड्रॉन टू वोटिंगा घाल ही हॅज नॉट विड्रॉन विड्रॉ केलें ना तेणे यू कॅनॉट गो टू द नेक्स्ट सर विड्रॉ बी करना इट इज भायर उडयला स्पीकर Yes. डायरेक्ट लास्ट स्पीकर सर हे श्री वेंजी वेगास स्पीकर सर ही हत्या ही तुम्ही हत्या कोते ही हत्या ना स्क्रीन वयतली Opposition leader बसून घ्या नाव Opposition leader बसून घ्या हिस्ट्रीन Say, वेंजी वेगास की हत्या केलो ऑन केलं बरं ऑन करत होता इट इज हिज वेंजी वेगास ऑन कर नेक्स्ट वेंजी वेगास कौन कर रहे वेंजी तो सर टेक इट राइट इट इज हिज वेंजी वेगास डिवीजन मग वेंजी वेगास डिवीजन मग स्पीकर सर डिवीजन ए माइक दा पर स्पीकर सर डिवीजन स्पीकर सर आमका डिवीजन जाय स्पीकर सर आमका हेजे डिवीजन जाय वेंजी उडे तो स्पीकर सर वेंजी वेगास वेंजी घेणार ते उडे तुम्ही ऑटो घेना वेंजी तू घेना वेगास सर तो घेता डिवीजन वेंजी वेगास स्पीकर सर आवले तर तू काय कोयना स्पीकर सर आवले तर तू काय कोयना हुकुमशाही ओय चालू झाले वेंजी वेगास ओय उलयता तो गॅजेट पिस्ता स्पीकर सर हे चर्चेला गॅजेट पिस्ता अशे गॅजेट पिस्ता स्पीकर सर Opposition leader बेजबाबदार वागणं कर अशा तऱ्हेन बेजबाबदारपणे वागणं कर चला उठून बसा चला उठून बसा स्पीकर सर बिहेव करपाक शिका ते लोपी स्पीकर सर ताका बिहेव करपाक शिकवणी दिली Opposition leader opposition स्पीकर सर अरे नी गोंयकाराचे गॅजेट पिजून उडयला खरे गोंयकार कोण एक्सप्लेन करपी गॅजेट पिजले yes कॉपी धाडल्या पळय तो पिस्ता ते तो पिस्ता उठून बसा तो आज फ्रस्ट्रेटेड yes उठून स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिहेव करपाक उठून बसा चला अरे yes पळय बाब विरेश उठून बस उठून yes उठून बसा yes उठून बसा हे डिव्हिजन घालपाक चल जागा उठून बसा काय डिव्हिजन कोण डिव्हिजन कर कोण डिव्हिजन कर बरं डिव्हिजन घालता येस डिव्हिजन घालता चल येस एक डिव्हिजन घालता हो बिहेवियर बरोबर नाही हो बिहेवियर बरोबर नाही उले चल उले हो बिहेवियर बरोबर नाही हावजान हो सोबाना एलओपी तुझ्या कडल्यान तरी सोबाना हो अरे ज्या गोंयकाराचे नीज गोंयकाराचे गॅजेट हा पळय न्ही तेच गॅजेट तुवें पिजून उडयले
अरे तेच घेते तुवें पिजून उडयले म्हणून हांवें तुका सांगलें मरे ऑलरेडी कायदो हा जो एक्सप्लेन केला अरे विनेश बाबुले कित्याक लागून कसली गरज आसली हो बोवाळ करपाची जेन्ना उलयता मरे सुशेगाद उलय जेन्ना आयज गोंयकार डिफायन करपाचो प्रश्न आयलो आनी हे जे रेजोल्युशन आहलें हे प्रत्येक नीज गोंयकाराचें रेजोल्युशन आहलें तुम्ही डिव्हिजन करा स्पीकर सर हे कितें चल्लां कितें गोंयान स्पीकर सर हो चल्ला कितें गोंयकार पळयता चल्ला कितें स्पीकर सर हांव म्हणना डिव्हिजन करा माननीय मुखेलमंत्र्याक सांगा मातशें बसून घ्या म्हणून मातशें प्लीज बसून घ्या म्हणून घेवपाक जाय दोगां अशें बसून घेवपाक स्पीकर सर तुम्ही डिव्हिजन करा एक्सप्लेन केलं फक्त जागो न्हू दिस इज लिव्हिंग आयज आमचे गोंयकार आमच्या पारंपरीक गोंयकारांनी गोंय घडयल्लें कितलेशे लाखांनी वर्सां पयलींचे परंपरा आसा आनी ही परंपरा आमकां राखपाचो हक्क आसा आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयकार कोण हेजो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक वेळा येता आमची जमीन आमची जागो आमचे कामां आमचे धंदे हे राखपाक खूब गरज आसा आनी आयज समज आमी हे राखना जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमकां कांय कळपाक ना आनी हेकाच लागून गोंयकार हे डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा जेन्ना गोंयकार आमी म्हणटा तेन्ना असो तेका उलोवंक जाय आयज उलोवंक जाय म्हाजो दीस आयज म्हाजो दीस म्हाका आयज उलोवंक जाय म्हाका आयज उलोवंक जाय कळ्ळें स्पीकर तूं विशयाशी हे कितें बाजार हो नुस्त्याचो बाजार तुम्हीच करता कितें आनी तुमी कितें करताले तुमी कित्याक बोवाळ मारताले कित्याक लागता तुमकां कित्याक लागता रेजोल्युशन मागीर तुमकां उलोवपाक नाका बसा मरे तुमकां उलोवपाक नाका तुमी बसा बसका घेया तुमची आनी आयज उलयतलो स्पीकर सर आयज जेन्ना आमी म्हणटा आतां सीएमान गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट जो आसा तो वाचून सांगलो तेजेर सांगलें की गोंयकार कोण हेचें डेफिनेशन पयलूच्यान आसा म्हणून सांगलें दुसरें कॉमन सिवील कोड जो 1867 ह्या वर्साच्यान आमकां इम्प्लिमेंट आसा तितून आमची हेरिटेज जो आमचो इनहेरिटन्स आसा ह्या कायद्यान जो प्रॉपर्टी आसा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत ती घेता आनी हीच प्रॉपर्टीचो जो मॅटर आसा तो फुडें वयता आनी असलो समज कायदो आसा जो कायदो कितलेशी वर्सां जे आमी पालन करता आनी आमच्या गोंय सरकारांनी हो कायदो घेवन फुडें वयता तेन्ना हो कायदो सेंटरानूय मान करून घेतलेलो आसा खूबदां अशें जालें की आमी एंटी नॅशनल आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल ही उतरां वापर जाली पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदता आमी एंटी नॅशनल न्हू आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू आमकां अधिकार दिल्लो आसा आमी गोंयकार म्हणून आमकां नीज अधिकार दिल्लो आसा आमच्या संविधानान आमच्या देशाच्या संविधानान आमकां अधिकार दिल्लो आसा हो देशाचें संविधान कितें सांगता अंडर आर्टिकल 29(1) जे सेक्शन आसा हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता हे सेक्शन क्लियर कट सांगता हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता ह्या सेक्शनाचो सब क्लॉज 2 आसा तितून सांगता any section of the citizen residing in India having a distinct language, script or culture of its own has the right to conserve and promote its language, scripts or culture. Speaker sir, हे खूप फावटी खूबशे कायदे आनी खूबशे हेचे तंत्रज्ञान आमकां तकलेन घातले पण हांव एक सांगपाक सोदतां गोंयकार नीज गोंयकार आनी कोण गोंयकार हे क्लियर कट डिफायन केल्लें आसा आनी जेन्ना आमचे कडेन आमची लँग्वेज आसा जी जावन आसा कोंकणी रिकॉग्नायज इन 9th शेड्यूल जावं आमचो 8th शेड्यूल स्पीकर जर जावं आमचो जो स्क्रिप्ट आसा स्क्रिप्ट रोमी जावं देवनागरी ही स्क्रिप्टूय आमकां म्हणटा तसोच आमचो कल्चर आसा आमचे कडेन आसा
आमचे कडेन स्पीकर सर जी रजिस्टर्ड आहा ती सांगता Registered साहित्य अकादमीन आसा ना ना हांवें म्हटलं आसा हांवें म्हटलं रजिस्टर्ड आसा म्हणून मातशें आयकोन घे स्पीकर सर आमचो कल्चर जितून शिगमो धालो मांड आमचो जो फोक आसा ते सगळे मनयता आनी गांवांतले कितलेशे उत्सव जे आसा ते मनयता तियात्र मनयता आनी इतले जे आसा हे खंयच्या भारतांत खंयच ना आनी हो जो डिस्टिंक्ट प्रेझन्स आमचो आसा हो देशान आमकां राखपाक दिवपाचो हक्क आसा आमी म्हणटा की युनिटी इन डायवर्सिटी हे कित्याक म्हणटा कित्याक आमकां डायवर्सिटी सेलिब्रेट करपाचो हक्क आसा हो आमकां संविधानान दिल्लो आसा आमचो प्रत्येक स्टेटीक दिल्लो आसा प्रत्येक राज्याक दिल्लो आसा आनी ही राज्यांनी ते कितल्याशे राज्यांनी ऑलरेडी केल्ले आसा सो आमी जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयान कितें जाय गोंयकारांक कितें जाय आयज गोंयकारांचो हक्क आयज तुमी गांव गांव पळया गांवांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येता व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर येता आनी आमकां निसंधान करून उठलेले आसा आयज गोंयकार काम ना धंदो ना म्हणून भायर वयचें पडटा गोंयच्या भायर कितलेशे गोंयकार पावल्ले आसा आनी जेन्ना हो संविधान आमकां अधिकार दिला तो अधिकार आमी स्पीकर उलोवंक दी तो अधिकार आमी कित्याक फुडें व्हरोंक शकना हे अधिकार आमच्या भुरग्यांक कित्याक दिवंक शकना हे अधिकार फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी हे समज आमी करूंक शकना नाल्यार कितें कसले गोंयकार आमी आनी कोण गोंयकार हो गोंयकार आयज सीएमान सांगलें म्हणून खूब बरें दिसलें म्हाका की हे डेफिनेशन कित्याक आयज प्रत्येक गोंयकार न्हू आख्या देशांत जगांतलो हो सांगतलो की आमी जे सांगताले ते खरें आसलें म्हणून खूब जाणांनी आमची फकाणां मारली खूब जाणांनी आमकां म्हटलें की बाबा तुमी कितें उलयता कॉन्स्टिट्युशनल अनकॉन्स्टिट्युशनल ही गजाल म्हटली फकाणां मारली पण आयज हे प्रूव जावन जाल्लें आसा स्पीकर सर आमचो डिमांड आसा स्पीकर सर काबराल तू खंयच्यान येयला तू कित्याक मार मारता तुका कितें प्रॉब्लेम आसा गोंयकार म्हणपाक म्हणून दी तुजें रेजोल्युशन तुवें मूव केला रेजोल्युशन स्पीकर सर म्हाजो एक सिंपल तुमकां हे आसा आग्रह आसा स्पीकर सर म्हाजो सिंपल एक आग्रह आसा लेट्स प्रोटेक्ट गोवा इन इट्स स्पीकर सर म्हाजो तुमकां एकूच आग्रह आसा की लेट्स प्रोटेक्ट गोवा इन इट्स आयडिया ऑफ इंडिया स्पीकर सर म्हटल्यार कितें आमकां आमच्या देशान आमचें गोंय राखपाक जाय आमचें हें गोंय हे फुडाराक दवरपाक जाय हे फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय हेच आमची मागणी आसा स्पीकर सर हांव एक डिमांड करता स्पीकर सर म्हाजी एकूच बरें म्हाका एकूच मिनीट दी हांव उलोवन काबार एकूच मिनीट दी बसय मातशें सगळ्यांक तुका कोण तुम्ही बसा रे तुमचो टायम जाय इतलें उलया तुमचो जेन्ना टायम गोंयकार पळयता तुमकां तुजो जो टायम एक मिनीट एक 2 मिनटां दी तांकां मातशें बसय 2 मिनटां दी स्पीकर सर आमी गोंयकारां बरोबर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा तुमी करा आमी तुमकां अडवना स्पीकर सर आमी जेन्ना म्हणटा की डेफिनेशन हे कायद्यान वचपाक जाय आनी हेकाच लागून ह्या डेफिनेशन घेवन हांव मागता ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन प्रत्येक आमदारां कडेन जे आयज बोवाळ मारता हे म्हाका लागून न्हू हे म्हाज्या स्वता खातीर न्हू हे आमच्या फुडल्या पिळगेक हे गोंयकारांची अस्तित्व जे आसा ते उरपाक लागून आनी हेकाच लागून हांव मागता की एक कमिटी फॉर्म जावची जी स्पीकर सर एक हाय लेवल कमिटी जावपाची गरज आसा स्पीकर सर गोंय सगळ्यांकून ल्हान राज्य फक्त 3200 स्क्वेअर किलोमिटराचे राज्य आसा आनी ह्या राज्याचेर इतलो पेज आयज पडटा आयज हांगा आमचे गोंय काबार जाता सो हेका लागून एक कमिटी जी गोंय प्रोटेक्ट करपाक लागून जाय आनी हे प्रोटेक्ट करपाक कमिटी जी आसा ती आमचे लोकल जे स्टेक होल्डर आसा आर्ट एंड कल्चर आसा लॉ आसा सो हेंचे कडल्यान ही कमिटी हाडपाक जाय स्पीकर सर तशेंच स्पीकर सर आमी डिफायन किती डिफरंस आसा हांव मागता कमिटी जाय ते बाकीचे अधिकार आमकां दिवपाक जाय आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय आमी कमिटी मागता आमी स्पीकर सर कमिटी मागता कित्याक लागून कित्याक आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय आमकां बाकीचे जे स्टेक होल्डर आसा तेंचे कडल्यान गोंयकार जे पारंपारीक रितीन जगता त्यांचे अधिकार दिवपाक जाय तेका लागून आमी कमिटी डिमांड करता तेंचेर जायना तेणे सांगचें रेजोल्युशन फाटी घेता आमी ना हांव फाटी घेना तेंचेर जायना स्पीकर सर तेंचेर जायना सांगचें आता तेजे उलोवन जालें आता तेजे उलोवन जालें स्पीकर डिमांड क्लियर आसा माझो डिमांड क्लियर आसा एक हाय लेवल कमिटीच्या अंतर्गत सगळ्यांक हाडचे आनी हेजो डिस्कशन जावचे ऑल पार्टी डेलिगेशन दवरचे सगळे पार्टींचे डिस्कशन जावचे की बाबा आमकां डिमांड कित्याक जाय हे जेन्ना डिफायन केल्ले आसा तुमी सांगा कमिटी हाडा स्पीकर सर तेणी हांगासर कांयच प्रॉपर पॉलिसी कॅन बी फ्रेम टू बेनिफीट ऑफ द गोवन
हांव परत एकदा रिपीट करता, हावजाक आनी गोंयकारांक समेस्तांक कळपाक जाय म्हणून, कारण गोवन ओरिजीन हे डेफिनेशन हांवें कम्युनिदाद एक्टान आसलेलें तें वाचलें. गोवन ओरिजीन हे हांवें जवळपास द सक्सेशन ऑफ द स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हितूर आसलेलें तें वाचलें. आनी खऱ्यो आज बेनिफिट्स सगळ्या बाबतींत सगळ्या पॉलिसींच्यो सगळ्या स्किमींच्यो ह्यो म्हाज्या गोंयकाराकूच मेळटा. वयल्यान जाल्यार एक्सटेंड करून हावजींग बोर्डाची घरां ही गोंयकाराकूच मेळपाक जाय म्हणून आमी 30 वर्सां केल्लें आसा. आतां म्हाका युरीन सांगचें 15 वर्सां एम्प्लॉयमेंट जें आहा पळय न्हू तें कट करपाचें काय कितें हें युरीन सांगचें काँग्रेसीन. हांव एक मिनीट आय एम आस्किंग द एलओपी. ऐकून घे स्पीकर सर, ऐकून घे. आय एम ऑन माय फेस. आता सांगू स्पीकर सर, आता तरी तेका वगीर राव. स्पीकर सर, हांवें एकूच विचारला मागे करूया. ऐकून घ्या मरे. स्पीकर सर, ऐकून घ्या मरे. स्पीकर सर, अरे माजी मुख्यमंत्री आता ऐकून तरी घे मरे. स्पीकर सर, हांवें तेणी ह्या हितूर खंयसरूच कमिटी फ्रेम कर म्हणून मागोवंक ना. गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा. जेन्ना गोवन ओरिजीन जसो क्लियर आसा, गोंय सरकारच्यो आनी गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा. टायम टू टायम त्या त्या वेळारच्या त्या त्या सरकारांनी घेतलेले निर्णय आसा. हांव आतां फक्त एलओपीक एकूच विचारता की जशें हांव 15 इयर रेजिडन्सी कंपल्सरी आहा पळय तो चेंज करतलो काय कितें, तूं करतलो काय कितें, म्हणजे तुमी सपोर्ट करतले काय कितें? सरकार तुगे आहा तूं प्रश्न मागीत जाता. बरोबर आसा मरे. हांव उलयता पॉलिसी चेंज करप तुवें. अरे पॉलिसी क्लियर आसा. स्पीकर सर, पॉलिसी क्लियर आसा. प्रश्न आन्सर करपा येयला म्हणून माझे ओके रेझोल्युशन ज्या पळय ताका जाय आसात जाल्यार फाटी घाला. फाटी घेता. तू फाटी घेता. नाही तू फाटी घेताय. येस. आता गिरीश बोरकर हांचे ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. डिव्हिजन फाटी घेना मरे. ना रे फाटी तरी म्हटले फुडें डिव्हिजन ना फुडें जेका डिव्हिजन ना जेका सपोर्ट करपी ज्या गिरीश बोरकराच्या ठरावाक सपोर्ट करपी उबे रावा. डिव्हिजन नाका गो. डिव्हिजन बेल पारपा जाय. स्पीकर सर, स्पीक so many people are वगीत कळटा तू बाय रूल श्रीरामजी वेगस तुझा बाहेर उडयले. स्पीकर सर आज उलोवपा जाय ते बाहेर उडयले. आता खंय दिसला तू बाहेर उडयले उदळ. श्रीरामजी वेगस वोटिंग करतालो ते कितें हय जालें आता. तू उलयला मग जालें. बेंजी वेगस तू रे तेगे रेझोल्युशनाचेर उलोवपा जाय न्ही. बेंजी वेगस तू रे तेगे रेझोल्युशनाचेर. स्पीकर सर, I have to speak on his resolution. स्पीकर सर बाहेर उडयले रे. अरे कितको जालें. बाहेर उडयले. कितको भायर उडयले. कोण उबरावले. कितको भायर उडयले. उडले गे. Whether I stand by to support the private voter resolution placed on the house by my colleague Viresh Borkar. Speaker sir, जे विरेशान जे प्रपोज केला ते उब रावता टू सपोर्ट. येस स्पीकर सर, हे तें सांगितलं तेच भाशेन एक डेफिनेशन आय थिंक जावपा जाय. तूं उलयला ते मात्र स्पीकर सर सारकें ना. वी आर सपोर्टिंग दिस रेझोल्युशन. वी स्टँड बाय टू सपोर्ट दिस रेझोल्युशन स्पीकर सर. नेक्स्ट हे आज जी कमिटी समागता fourth I move the resolution. The House unanimously resolves that government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa, considering that Romi Konkani script is in use for more than 50 years. I was talking on his resolution. Hold on, we don't start. लास्ट वॉर्निंग दिता तुका प्रत्येक वाटे बाजार करला ना. नेक्स्ट तुझी ते जाण ते काढलो एलओपी या हावजाची रेझोल्युशन काट Yeah, he's saying not to speak. Yeah. स्पीकर सर Carlos Ferreira. He's saying me to go ahead. but do it constructively where you Carlos Pereira. Carlos Ferreira. Zashna. Kamgele oitlo.
हांव उलयतलो म्हाका निवडून धाडला हो Hello, Ferreira. सालाचा रूल हो बीजेपीचो सालाचा रूल गोंयांत चल्ला Hello, Ferreira. दाळीर चलता तुम्ही हिटलरशाही चलयल्ली आसा हिटलरशाही For more than 450 years in Goa and is responsible. I'll start again. Yes, start it. The House unanimously resolves that the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa. तुझे रेजोल्यूशन केले Carlo Ferreira,